प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 7वो विसवोर वोड 11 ते 17 पर्यंत. Luke chapter 7 verses 11 to 17. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. ताचे मागीर अशें जालें, जेजू नायन म्हणलेल्या एका नगरांत गेलो आनी ताचे बरोबर ताचे शीस आनी खूब लोक वेतालो. नगराच्या दारोंड्या लागीं पावतना अवचीत एका मेल्ल्याक पुरूंक व्हरताली. तो आपल्या आवयचो एकलोच पूत आसलो आनी ती एक विधवा. तिचे सांगाती नगरांतलो जायतो लोक आसलो. तिका पळयतच तिचे चुरचुरे करून जेजून तिका म्हणलें, रडो नाका. आनी फुडें वचोन ताणें तिर्देक हात लायलो. तिर्दी व्हरपी थांबले आनी ताणें म्हणलें, तरणाट्या, हांव तुका सांगतां, उठ. आनी मेल्लो तो बसलो आनी उलोवंक लागलो. आनी जेजून ताका ताच्या आवयचे आदीन केलो. सगलीं तटाकलीं आनी देवाची तुस करून म्हणटालीं, एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजला आनी देव आपले पोरजेक भेट दिवंक आयला. आनी ही ताची खबर आख्खे जुदेयांत सोभोवती गांवभर गाजली. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी वाचलां की जेजू एका विधवेच्या पुताक जिवंत करता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो ताणें खूब मिलाग्री केल्यो. ताणें खूब लोकांक जी मेलिल्लीं आसलीं तांकां पुनर्जीवन केलीं. बेऱ्यांक कान दिले, जो कोण कुड्डो आसलो तांकां दोळे दिले, थोंट्यांक चलपाक फावो केलें आनी जो लोक भुकोल्लो आसलो तांकां जेवण दिलें. जेजून खूब मिलाग्री केल्यो. पूण आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हे शिवर्तमान आयकता जेजून ह्या विधव्याच्या पुताक पुनर्जीवन केलो, हें कशें घडलें? आमी समजना की देव आमच्या जिवितांत खूब मिलाग्री कोत्ता आनी पेकोवणी दिता आनी हें खंय घडटा काय? भाव भयणीनो, कितें घडटा? हो जो विधवेचो पूत जो मरण गेल्लो ताका आतां पुरपाक वतलो तेन्ना जेजू ताच्या आवयक पळोवन ताका चुचुरे दिसतात. आनी कितें कोत्ता जेजू? जेजू त्या आवयक म्हणटा, रडो नाका, रडो नाका. भाव भयणीनो, कोण आमचो मेलोलो जाल्यार, कोण आमकां दूख भोगली जाल्यार, ओर आमकां आमच्या जिवितांत कितें वायट जालें जाल्यार आमकां दूख भोगता, आमी रडटा. पूण भाव भयणीनो, जेजू आयज त्या आवयक सांगता, रडो नाका. भाव भयणीनो, जेन्ना तिका सांगलें रडो नाका आनी जेजून तिका सांगलें रडो नाका, तिच्यान व्हडल्यान बोबो मारूंक जाय, तूं म्हाका सांगताय रडो नाका, म्हजो पूत मेला, तूं म्हाका सांगताय रडो नाका. तिच्यान कितें म्हणूंक जातालें जेजू की कोण म्हाका सांगपाक रडो नाका म्हणून. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून तिका फकत एकूच उतर सांगलें, बाय रडो नाका, ती रडपाचें काम बंद केलें. आनी त्याच वेळार जेजून पळयलो की तिच्या उतराक तिणें जाबाब दिलो आनी आतां ती खुशाल बरी जाली. तेन्ना जेजून कितें केलें? त्या मेलेल्या मनशाक म्हणलें, तरणाट्या, हांव तुका सांगतां, उठ. तरणाट्या, हांव तुका सांगतां, उठ. भाव भयणीनो, आमकां कसली शिकवण मेळटा आयज? देव आमच्या जिवितांत, देवाक आमच्या जिवितांत कितेंय करूंक जाता, पूण आमकां गरज ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरपाक. जेन्ना जेजून त्या विधवा बायलेक सांगलें रडो नाका, तिणें रडपाचें काम बंद केलें आनी त्या वेळार जेजून त्या तरणाट्याक जिवो केलो, ताका उठ म्हणलें. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा, आमकां देवाचें उतर बरोवन दिलां, जें जेजून घडलां तें. आनी आमकां जें जेजून घडलां तें आमकां फावो जावंक जाय जाल्यार आमी त्या उतरा प्रमाणे चलोंक जाय. आमी त्या उतराक पाळ दिवंक जाय. आमी त्या उतरा प्रमाणे चलोंक जाय. कितलो लोक आयज भाव भयणीनो देवाचें उतर आयकता, फकत मागणें करता. ती समजता की देव कोत्तलो म्हणून. भाव भयणीनो, जें जेजून करूंक जायलें, देवान करूंक जायलें जेजू वरवीं, तें सगळें घडोवन हाडलें खुर्सार. जेजू मरच्या आदीं ताणें म्हणलें सगळें सोंपलें, इट इज फिनिश्ड.
तर भाव भयणीनो, आयज आमकां जे जेजून घडलां तें आमकां फावो सांगूंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? आमी ताचें उतर घेवंक जाय, आमच्या जिबेर घालूंक जाय, आमच्या आमच्या काळजांत रिगून तें उतर आमच्या मनाची नोडसणी करूंक जाय. त्या उतरा प्रमाणे आमी चलोंक जाय. बिश्टे मागणे केले, खूब देवास्पण केलें, खूब उपास केलो, खूब नवेनां केलीं, खूब देवास्पण केलें. आमी समजना की आमकां खूब फायदो जातलो. पूण भाव भयणीनो, भावार्थ धरीत जाल्यार त्या उतरा प्रमाणे चलत जाल्यार म्हणजे जेन्ना आमकां तें उतर सांगता कितें करूंक जाय तें, आमी आमी आमच्या तोंडाक धरता, आमच्या मनाची नोडसणी करता आनी तें उतर आमी पाळटा. आनी जेन्ना आमी उतर पाळटा तेन्नाच की आमकां मिलाद फावो जाता. ज्या भाशेन जेजून त्या बायलेक सांगलें, त्या विधवा बायलेक सांगलें, रडो नाका. तिच्यान रडोंक जातालें, तिच्यान खूब बोबो मारूंक जाताल्यो, पूण तिणें रडपाचें काम बंद केलें आनी जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरलो. आनी त्या वेळार जेजून तिका तिच्या पुताक पुनरुज्जीवन केलो. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आयज आमच्या जिवितांत, आमच्या काजारी जिवितांत त्रास आसत, आमकां आमकां पेकोणी आमकां फावो जावंक जाय जाल्यार, आमकां आमचें काजारी जिवीत बरें जावंक जाय जाल्यार, आमकां आमच्या पयशांनी, आमच्या दुडवांनी आमकां कसलो आदार जाय जाल्यार आमी त्या देवाचें उतर जें आसा त्या आमच्या परिस्थितीक जें देवाचें उतर सांगता आमकां, त्या उतरा प्रमाणे आमी चलत जाल्यार आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. आनी भावार्था वरवीं आमकां सगळें जेजू घडोवन हाडटा. जे भाशेन जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आसलो ताणें कितें म्हणलें? तुज्या मागणे वरवीं, तुज्या उपासा वरवीं तुका सगळें फावो जालें, ओ तुज्या भावार्था वरवीं? तुज्या भावार्था वरवीं तुका तें फावो जालें. आयज भाव भयणीनो, आमच्या भावार्था वरवीं म्हणजे आमी जो आमचो जबाब दितले देवाच्या उतराक, त्या उतरा प्रमाणे आमी चलत जाल्यार आमच्या भावार्था वरवीं आमकां सगळें जें जेजून घडलां तें आमकां फावो जातलें. हें करपाक आयज आमी सुरवात करुया आनी भावार्थान चलोन सगळें जें जेजून घडलां खुर्सार, जें संपाललां खुर्सार, तें आमकां फावो जावपाक आयजसान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोडूनदारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव